सगळ्यांक नमस्कारू लायक फ्रेश चिट्ट्या पान मेळ्ळा हाजी पोडी कोरया हांव हांगे कर्द कप उडदा दाळी लायक कोन तांबडी कोरून भाजून घेतला हांगा अशाण एक पाव म्हळ्यार एक कप तांदूळ सुरय तांदूळ हांव तावळी तिंबयला उदकांत तांतू भितर ही भाजिलेली उडदा दाळी घालता आनी हाका लायक करून धुवन घेवन एक घंट बरी तिंबून घेवंक जाय आनी नेक्स्ट हाजे मसालो करुया आमी आतां मसलाक लायक तीख मिरसांग एक 8-10 घालका आनी बेडगी मिरसांग हिंगू एक 2 चमचे सोयी ते ऑप्शनल मीठ पुरा ओटू घालचे आनी लायक स्मूथ पेस्ट करून घेवका आनी हे पान्नारी आमी पत्रड सारयल्यावरीची फुल्ल सारोन घेवका कंट आसता उडदा दाळ भाजील घाल्या देखून सारोवच्या इजी दिसता मस्त पातळ करून हेजें पीठ हद कोरकाये आनी सारोन घेवचें मरळवा पान जावका म्हूण ना पोडी करच्याक चिट्ट्या पानाचे भारी रुची जाता तुमी करून पळयाची आतां लायक भरपूर चिट्ट्या पान मेळचे टायम आमकां मरळवा पान केन्नाय मेळना पोडी खावका म्हूण दिसतना पान मेळना मेळ्ळेल्या टायमार आमी कोरका तेन्ना आमी कसो करचें म्हळ्यार चिट्ट्या पान हाण घालून करचें कसली टेस्ट डिफरन्स ना आतां मदें पुरा सारोन घेतलें आतां हाजे गट्टी लोळ करता एकल्याका मदें मदें वाया कट्टू घालताची घाल येता जाल्यार आमी अशें पळय उडीद भाजून मासोल केल्यार देखून हाका वाया कट्ट घालच्या गतीना हे लायक अंटुशी जावन गट्टी बसता हे लोळो लायक करून हांगा गट्टी लोळ करून घेतला हांगा आतां हें लोळ हांव कट कोरका आमी एक अर्द इंच गॅपार आमी कट करून घेवका हे आतां पुरा अशी पानाक पुरा सारोन हांव बरी लोळ करून दवरल्याची आतां पळय अर्द इंचाचे पिसस करून घेता हांव आतां न्ही हे पिसस आमी तांदळा पिठे भितर बुड्डोन तळचे तशें आनी तेल तापत दवरता हांगा पुरा पिसस करून दवरले लोळे आतां पळय तांदळा पिठे भितर एक कची कुडकी काडचे आनी अशें करून सारोन तळचे आमी हुन तेल सम तापोवका फोडी घाल्ली कुडले तेल लो मिडियमार दवरका तांदळा पिठेनांतले रुला मांजल्यार बुड्डोन तोळी येता तशीच हे एकले तांदूळ आनी मिरसांग घालून वाट्टून ताका रेडीमेड हुर्न मेळटा तेवूय घाल येता उडदाची दाळ भाजून तशी कोरका म्हूण ना पीठ हुर्न घालूनय कोर येता उडदा दाळ भाजून पिट्टी करूनय कोर येता नातल्यार हुर्न रेडीमेड हाडल्यार ताका तांदळा पिट्टी मिक्स करून मिरसांगे पिट्टी घालून तशी कोर येता मस्त नमने रे अशी पोडी करून खाव येता आमकां घेत लो मिडियमार दवरलेलं हांवें आतां एक 5-6 निमिश जेतना लायक कुरकुरी तोळून येयला आमगेले मराळ पानां पोडी आतां काण घेता हांव हुनीची पोडी रेडी जाल्या हांगा पुरा जना इश्ट नवे मराळ पानां पोडी नातल्या चिट्ट्या पानां पोडी म्हळ्यार आमचे गेल्याले फेवरेट ह्या सिजनांतूय आमी प्रती एक आमची गेले करून खाताची लायक कुरकुरीची पोडी रेडी जाला तुमको विडियो पुरा जनाक इश्ट जाला हांवें म्हूण लागता हुन पोडी घेवन जेवच्याक भारी टेस्टी थँक्यू